संजय बाळे म्हजें नांव कळ्ळें. आतां जालें कितें एक्चुली आज जें घडलां म्हणजे चोरी ताजो एक्चुअल एपिसोड 2 दीस पयलींच जाल्लो कळ्ळें न्ही. जालें कितें हांव सायडीकच रावता देवस्थानाचेर तो जागो आसा आनी सकाळचो सदचे पुजेक म्हणून हांव भायर सरलो पयल्यान म्हज्या दाराक भायल्यान कोणें तरी खिळी घाल्ली आनी अशेंच वर्सभर पयलीं जाल्लें आनी तेन्ना बारीकशी चोरी जाल्ली. म्हाका सप्तन ते म्हणजे याद जाली बाबा हें कितें काय म्हणून. फाटल्यान जेन्ना वचून हांवें तें उगडलें दार आनी पळयलें सगळीं बाकीचीं देवळाचें दार पळयलें, देवळेचें दार पळयलें, बाकीचीं अतशाळेचें सगळीं बरें आसा. प्रॉब्लेम म्हणल्यार कांय ना. हांवें आयलो हांव पुजा कितें सगळें जालें. घरा कडेन येवन हांवें मिसेसीक विचारलें बाबा तुवें भायल्यान दार घाल्लें कित्याक पयलीं आमकां जाल्लें न्ही तशें न्ही. तर आपणें घालून दोगूच जाणां म्हणजे आमी आसात हांवें घालूंक ना ताणें घालूंक ना आतां घालें कोणें म्हणून प्रश्न एक्झॅक्ट पळोवया म्हणजे कोणें घालें तें. वयर CCTV आसा रेकॉर्डींग म्हणून गेलें आमी 2-2.5 वरां वचून पळयलें. पयस जाल्यार आतां हांव उलयतां तें 2 दीस पयलींची गजाल कळ्ळें न्ही. म्हणजे 8-9 तारखेची गजाल 9 तारखेची गजाल. 9 तारखेची रातची गजाल आसली. 9 तारखेक फांतोडेर म्हणजे 2-2.5 सुमार 4 जाण भुरगे एक 20-22-25 आसमार हुडी घालून मास्क घालून सारके भोंवताना दिसले देवळांनी. CCTVचेर कंप्लेंट जाल्यार इमिजिएटली आमी प्रेजिडेंटाक फोन केलो आपयलें. तांणी इमिजिएट एक्शन घेतली. पुलिशेक आपयलें. पुलिसींनी तें पळयलें सगळें पळयलें. आमी म्हणून तुमकां 2 दीस हे चड वाडयता कितें पेट्रोलींग वाडयता सगळें एश्योरंस सगळें जालें. आज वखदां एपिसोड तस्सो. सकाळ फुडें उठलो हांव मदना फुडें न्हांवचें पडटा न्ही. न्हांवपाक गेलो पयलीं आमच्या फाटल्यान एक ल्हानशें घर आसा म्हणजे न्हांवपा पुरतें घर. तें पयस जालें सगळें मॅस जाल्लें आसा म्हणजे आयदनां हेवटेन उडयल्या हें तेणें आनी म्हणलें कितें पळयतलें जनेल काडला ताणें कळ्ळें न्ही. जनेल काडून ते भितर सरले आनी ते सगळें थंय आमचें व्हडलें कांय नासता पूण आनी मॅस करून उडयलो. म्हाका कळ्ळें कितें तरी जालां म्हणून न्हांवपाचे पयलींच सोमतो हांव भायर आयलो म्हणलें देवूळ चॅक करया. देवूळ फ्रंट दारां बरीं आसा तशेंच देवळी पयलीं तुजें हें पयलो आनी सेम एपिसोड 2 दीस पयलीं म्हाका भायल्यान खिळी घाल्ली तशी हे टायम तशीच खिळी घालून दवरल्या. प्लस म्हजो अपोल भाव सायडीकच रावता ताका खिळी घालून दवरल्या मदीं तशें. उगडलें म्हाका कळ्ळें आतां देवूळ बरें आसा देवळी बरी आसा हॉलूय बरें आसा न्ही. सो आमचेंच म्हणलें चोर नासतलें तेन्ना सोडून दी मागीर पळोवया. न्हालो देवलो जेन्ना एक्चुअल एंटर केलो हांव न्ही भितर सगळें कांय क्लिनींग करप पळयत जाल्यार घरबूड इंटॅक्ट आहा पूण भांडारपेटी पुश जाल्ली आसा. फुडें हाडल्यार म्हणजे कशी बूक जाली येदी व्हडली कळ्ळें न्ही. मागीर बारीक डिटेल पळयत जाल्यार ताची दारां उगडीं आहा. मागीर कित्याक सकाळ फुडें तुका हांव सारको संक एंटर जाता भितर. संक तसो भायलो काळोख कसो आसता म्हणजे कळना. मागीर पळयत जाल्यार नळे उगडे आहा वयर आनी मागीर डिटेल पळयल्यार पूण तुमकां एपिसोड कळ्ळो कितें. थंयच्यान जालें कितें ताणें 2 दीस पयलीं पळय सर्वे करून गेल्या न्ही ते हेंचेर म्हाका दिसता सर्वे करून गेले आसतले कांय न्ही. आनी थंयच्यान थंय एक प्लॅटफॉर्म कशें कितें म्हणा थंयच्यान ते भितर आयल्या 4 जाण एकटो भायर आशिल्लो. भितर येवन ताणें भांडारपेटी फोडून व्हडले तांकां हांव नाका कितले आसत ते पूण थोडे घेवन गेले ते. अदरवायज बाकीचे थंय कांय भितर वचपाक ते पावूंक ना तशें. मागीर पुलिशे हांवें इमिजिएट प्रेजिडेंटाक कॉल केलो तो आयलो इमिजिएट आयलो. पुलिशेक फोन केलो पुलिसूय आयले म्हणजे आयले आनी नॉर्मल इन्क्वायरी जी कितें करता ती केली ताणें. CCTV व्हेल्या हे व्हेल्या आतां पळोवया कितें. अदमास फंडेपणी कितके आसतले अशें अदमास तुमचो. अदमास म्हणजे हालीं ती क्लियर केल्ली म्हणजे 15-20-25-30 हजार 50 भितर. 50 भितर.